फाटल्या मार्च म्हयन्याचे विधानसभा अधिवेशनात सरकारान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा अंडर एक कायदो हाडलो, गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड म्हणून. आणि हितून फक्त तेंच्यांनी कवर केले ती पॅडी फील्ड म्हणजे जी भात पीक काडपी जमीन आहा ती जमीन सद्या तेंच्यांनी कावंट केल्या. बाकीची जी ऑर्चर्ड वा बाकीची बागायत करपी जी जमीन आहा ती हितून कावंट केल्ली ना. आणि हेचो एक टार्गेट आसलें की एग्रीकल्चर लँड नॉन एग्रीकल्चरिस्टाच्या हातान वा नॉन एग्रीकल्चरा शिवाय खंयची एक्टिविटी त्या जमनीर जावची न्हू म्हणून तेजे रुल्स फ्रेम करपाचे आसले. मार्चांत हो कायदो पास जालो. आतां पर्यंत 7 म्हयने जाले जे रुल्स फ्रेम जावन आसले. सो सब रजिस्ट्रार सुद्दां ती रजिस्ट्रेशन ऑफ असले लँडाचे आडोवंक शकनासलो. पूण 7 म्हयन्यांनी काल सरकारान हे रुल्स फ्रेम करून नोटिफाय केल्या. ते अशें आहा खंयचो एग्रीकल्चर जर जमीन विकत घेता गोंयांतली एग्रीकल्चर लँड जाल्यार ताका कृशी कार्ड रिप्रोड्यूस करचें पडटलें जावं मामलेदारान इश्यू केल्लें सर्टिफिकेट की तो एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून. आनी खंयच्या दुसऱ्या राज्यांतलो जर मनीस विकत घेता जाल्यार ताका खंयच्या तेंच्या राज्यांतल्या कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीन तो एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून दाखलो इश्यू करचो पडटलो. तो ताका हांगसर लागतलो घेवपा खातीर. खंयचो जर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट मनीस ही जमीन घेता जाल्यार ताका कलेक्टरा कडेन परमिशन घेवचें पडटलें. ताका कन्विन्स करचो पडटलो की आपूण एग्रीकल्चर करपाक सोदता ह्या जमनीचेर म्हणून. ही जमीन इंडस्ट्रियल ऑर कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाकूय दिवपाक जाता. पण ताका एकूच कंडिशन आसतली की हे जमीन फक्त एग्रीकल्चर जातलें म्हणून. आनी दुसरें कॉपरेटीव फार्मींग हे 3-4 कॅटेगरीन ही जमीन दिवपाक जाता. पण नॉन एग्रीकल्चरिस्ट इंडस्ट्रियल आनी कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट आनी कॉपरेटीव फार्मिंगाक कलेक्टराचे वेगळे परमिशन लागतले. सो रुल्स फ्रेम केल्या. तितून बरेचशे ऑफिसर इनवॉल्व म्हणजे एक एग्रीकल्चराचे ऑफिसर लागतले, हांगसर तलाटी लागतलो, मामलेदार लागतलो, डेप्टी कलेक्टर लागतलो आनी सब रजिस्ट्रार म्हणजे एक कायदो इम्प्लिमेंट करपाक इतले ऑफिसरांचे लिंक्ड हांगासर आसतले. कल्चरिस्ट इंडस्ट्रीन वा कॉपरेटीव फार्मिंगाक ती जमीन घेतली कलेक्टराच्या परमिशनान ट्रान्सफर केली त्या मनशाच्या नांवार त्या इंडस्ट्रीच्या नांवार जाल्यार तांकां टायम पिरियड आसतलो 3 वर्सांचो. 3 वर्सां भितर ह्या जमनीचेर एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू जावपाकूच जाय आनी ती मागीर तशीच कंटिन्यू उरपाक जाय. 3 वर्सां भितर जर एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू जायना जाल्यार सरकाराक रायट आसतलो ती जमीन परत घेवपाक. तितून ते कोणाकूच कॉम्पेन्सेशन दिवचें ना. वयल्यान जमीन परत घेवन त्या जाग्यार जर कसली कंस्ट्रक्शन वा कसलें वेगळें काम केल्लें आसा तें क्लियर करपाक जो खर्च जातलो तो ते जमीन घेतलेलो ओन करपी मनीस आसा तेजे कडल्यान रिकवर केलो वयतलो. 3 वर्साचें कंडिशन आसतलें आनी तेजे उपरांत केन्नाच ते एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद करपाक मेळची ना. तेजे खातीर मामलेदाराक जबाबदारी दिल्या की मामलेदार 3 वर्सां तेजे उपरांत दर 6 म्हयन्यांनी ही जमीन इन्स्पेक्ट करतलो. म्हणजे ताका दर 6 म्हयन्यांनी इन्स्पेक्शनाक वयचें पडटलें. ही जी जमीन रेजिस्टर जाल्या आनी ती तितून एग्रीकल्चर एक्टिविटी जाता काय ना हें चॅक करपाक ताका दर 6 म्हयन्यान थंय विजीट करची पडटली. आनी जर तशें जायना जाल्यार तेजेर मागीर ताका प्रोसिजर घालून दिल्या की कशी ती जमीन सरकाराक फॉरफीट करपाक जाती. आनी सरकाराक फॉरफीट केल्या उपरांत सरकार ती जमीन ताब्यान घेतल्या उपरांत तेजें पब्लीक ऑक्शन करतलो. तेवूय बी एग्रीकल्चरिस्टा कडेन जमीन वतली. ह्या पद्दतीन तें ऑक्शन जातलें. कलेक्टरा कडेन जे एप्लिकेशनां येतलीं आमकां एग्रीकल्चर जमीन घेवपाक जाय म्हणजे इंडस्ट्रीची आसत नॉन एग्रीकल्चरिस्टाचे ते कलेक्टराक फूल तेजी रजिस्ट्री दवरची पडटली. आपल्या कडेन येयल्ली एप्लिकेशन्स आपणी कितली अप्रूव केले आनी कितली रिजेक्ट केल्या हेजी रजिस्ट्री दवरची पडटली आनी तेजो रिकॉर्ड ताका सांबाळचो पडटलो. तशेंच खंयची लँड अशी ह्या कायद्याच्या अंडर रजिस्टर जातली तांकां त्या सब रजिस्टरांक मामलेदाराक ते कन्सर्न मामलेदाराक तेजी डेटा धाडचो पडटलो, तेजी कॉपी धाडची पडटली. मामलेदार तो ती रजिस्ट्री मेंटेन करतलो आनी ते रजिस्ट्री प्रमाण ते मागीर तेजें इन्स्पेक्शन जें कितें आसा दर 6 म्हयन्यान करपाक जाय तें चालू जातलें. मामलेदाराचें काम आसतलें की 3 वर्सां भितर हितून एग्रीकल्चर एक्टिविटी चालू जाल्या काय ना हें इन्स्पेक्ट करपाचें वा दुसरें ते जमनीचेर कांयच जावना जाल्यार आनी ती जमीन जर चालू केल्ली एक्टिविटी आनी मागीर बंद उडयली जाल्यार रायट आसतलो बंद उडयल्या म्हणून ती जमीन सरकाराच्या ताब्यान घेवपाक. जमीन रजिस्टर करता आसतना ह्या कायद्याक बायपास केलो, ह्या कायद्याचे नेम पाळ्ळेना आनी ते जर लक्षात येयले जाल्यार तेजेर कारवाय जातली. जो जमीन विकता तेजेर मार्केट प्रायसाचे प्रमाण तेजे कडल्यान ताका फायन लागतली. दुसरो जेणी जमीन घेतल्या तेजी जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेतलो. कलेक्टराक आनी मामलेदाराक ह्यो पावर दिता आसतना तेंच्यांनी टायम फ्रेम घातल्या. जर खंयचो मनीस आपल्याक ती जमीन घेवं जाय आनी एफिडेवीट दिता जाल्यार ताका तेच्या 7 दिसां भितर ताका कलेक्टराक तें एप्लिकेशन इनकम्प्लीट जाल्यार ताका इंटिमेट करचें पडटलें. मागीर एप्लिकंटाक 30 दिसांचो टायम मेळटलो. तितल्यो खंयच्यो गजाली कमी पडटा त्यो जाग्यार घालपाक आनी तेजे उपरांत 30 दिसांनी सगळीं मामलेदाराच्या थ्रू इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत
ताका परमिशन दिवपाक टायम फ्रेम घालून दिल्ली आहा. मागीर कलेक्टर वा मामलेदाराक चड वेळ ह्यो गजाली लांबून दवरपाक मेळचे आनी तांकां कायद्या भितरूच टायम फ्रेम घालून दिल्ली आहा. सब रेजिस्ट्राराक वा दुसऱ्या ऑथॉरिटीक जमनीच्या नेचर ऑफ लँडा बद्दल कितें डावट आसत जाल्यार तेणी ते मामलेदाराक कळोवचें पडटलें. मामलेदार स्वताक डीम फीट दिसता तशे पद्दतीन ते जमनीचें इन्स्पेक्शन करून नेचर ऑफ लँडाचेर सरकाराक वा कोणाक जेका डावट आहा रेजिस्टरिंग ऑथॉरिटी कोणाक डावट तांकां आपलो रिपोर्ट दितलो नेचर ऑफ लँडाचेर. ह्या प्रकरणान जर कोणाकूय खंयचें डिसिजन कलेक्टराचें मामलेदाराचें मान्य ना जाल्यार ताका खंय खंय अपील करपाक जाता. तेजें हे कायद्यान घातलेलें आहा. सिवील कोर्टाक हांगा रायट दिलो ना. सिवील कोर्टान ही मॅटरां हँडल करपाक मेळची ना. मामलेदाराची अपील कलेक्टरा कडेन वचपाक शकता. कलेक्टराची अपील ट्रायब्युनल आनी ट्रायब्युनलाची ऑर्डरीचेर जर अपील करपाक जाय जाल्यार ती हायकोर्टान. हायकोर्ट हो डिव्हिजन बेंच वा तेजे पेक्षा चड जज आशिल्लो बेंचार दिवची पडटली. हो कायदो चालीक लायतना अश्यो गजाली येयल्या की मार्च 31 तारखेर हो कायदो पास जालो. तेजे उपरांत ऑक्टोबर सोंपा मेरेन नेम जावनासले. सो तेजे म्हणजे खुबश्यो एग्रीकल्चर लँड ज्यो रेजिस्टर जाले आसतल्यो ट्रान्सफर जाले आसतल्यो विकले आसतल्यो तेजेर ताका आळाबंद हाडपाक कांयच रायट सब रेजिस्ट्रांक नासले. सो ते 7 म्हयन्यान कितें ट्रान्जॅक्शन जाल्यार ती पळोवची पडटली. कारण कायदो काडल्या उपरांत रिस्ट्रिक्शन येता ती पळोवनसली ट्रान्जॅक्शनां जावपाक शकता. दुसरे सब रेजिस्ट्राराक एक सेट ऑफ रूल आसता खंयची रेजिस्ट्रेशन ब्लॉक करपा खातीर वा रिजेक्ट करपा खातीर. तितून ही गजाल घालून घेवची पडटली की ह्या कायद्या अंडर येता ती गजाल तिका जाल्यार तांकां तेंचे जे स्वताचे नेम आहा तितून ही गजाल नाल्यार तांकां डिफिकल्टी येवपाक शकता रेजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करपा खातीर. सो ते मामलेदाराची इतली जबाबदारी घातल्या. पयलें म्हटल्यार तांकां सगळीं परमिशनां तेंचे अंडर नेचर ऑफ लँड करपाक तांकां इन्स्पेक्शन करपाची जबाबदारी. तेजे उपरांत इन्स्पेक्शनां दर 6 म्हयन्यांनी हे जमनीची ती लायफ टायम मामलेदारा कडेन उरतली. आनी पयलीं जी मॅटरां येतलीं कोण सॅटिस्फाय ना रेजिस्ट्रेशना बद्दल प्रॉब्लेम जाला ती ज्यो अपिल्स तेंचे मुखार येतल्यो ते हियर करपाक जाय. हितून मामलेदाराचें काम खूब वाडटा. पयलींच मामलेदाराचे आमचे सगळे मामलेदार ऑफिसांनी हजारांनी केसी अश्यो कूळ मुणकारांच्यो वेगवेगळ्यो केसी पेंडींग आसता. तितून मामलेदारांचेर आनी ह्या कायद्यांतल्यान आनी खुबूचसो लोड हे एग्रीकल्चर लँड बिलांतल्यान वाडटा. तेजेरूय सरकाराक वेगळो उपाय वा चड मामलेदार वा डेडिकेटेड मामलेदार दिवन ह्यो गजाली जाग्यार घालपाक उपाय काडचो पडटलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश रावता वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.